हाय ग्रेस फॅमिली, केशाय सगळीं. हे आज जाल्या मॉर्निंग आनी पावस पडटा बरो. आनी कितें सांगूं तुमकां, आज आमगेलो डे क्लिनींग घराचो. सारकें साफ कोताय घर. झाड रान उडयलां आख्खें. रान उडयलां. आख्खें रान येतालें आमगेलें भितर. सो तें आख्खें उडयताय. हेचें आमी क्लिनींग कोताय. फ्लोर क्लिनींग कोताय, आख्खो टायल्स क्लिनींग कोताय. आनी वेनिशा आतां उठवलां आनी येवपा सोदना ब्लॉगां. हेच ओके तुमकां एक्चुली कित कोताय तें. ओके फ्लोर बी डर्टी जाला. मागीर एसीड बी हाडया घालपा फ्लोर क्लीन करपा. तें न्हू रोखडें सोदां एक्चुली क्लीन जाता घर. बट तें न्हू थोड्या तेंपान हें करूं पडटा, एसीड घालूं पडटा टायल्सां. ना तें मागीर काड पडटाय, ब्रावन जाला हेचें. सो ते आज क्लीन कोतली. आनी पावस सॉलिड सारको. काल राती कसो पावस पडटा. गुड मॉर्निंग, केसी हो. काल राती कसो पावस पडटा बरो. आनी बरें जालां सारकें ग्रिनरी. सारकें घरा कडेन बरें ग्रिनरी आहा. आनी सो आज आम खूंय चड भायर सरपा न्हय, कित्याक आज जायत काम आहाय घराची. सो घराची काम कोतली. चल मागीर मेळटा तुमकां. ब्रेकफास्ट बी कांय केलें ना, घराचें काम चालू आहा आतां. सो आज मातशें वक्तान ब्रेकफास्ट कोतालो आनी मागीर मेळटा मागीर तुमकां. ओके, सी यू, बाय. A few moments later. फ्रेंड्स तुका काम केलें तें सगल्या गांवान एशको काम करपा जाय. कित केलें तें सांगू चल. सारको पावसान चल पावस आतां येयला. पावस आतां येयला. हा निकाल. चोय आख्खें सायबीणी गेलो ग्रोटो क्लीन कोताय. बरो दिसत आतां न्हू. हय. आनी आतां जमीन धुयतो आमी आख्खी फ्लोर क्लिनींग. प्लास्टीक काय बसत. हय प्लास्टीक काडा. जाल्यार आख्खें धांपलो हेंच दिसता न्हू घर. बरें दिसता. काय बसत थंय ग्रोटो बरो वता. बरो पावस मांडलो आहा. येता आतां स्टार्ट जाले ड्रॉप्स पडपा. बरें सच स्काय काय बरें. सो फ्रेंड्स हांवें बरें केंस मारल्याचे काय बरें दिसता तें. म्हाका लायक जालें. बरी फेड मारल्या. एक दुसरे सलूना ट्राय केलें, काय बरें दिसता तेचेर. येस आतां वयता जेवपा. ओके सो वेनिशा बाराको आसलो तें काम कोताय न्हू थिंगा. चोवपा पडटा तांकां, नाजाल्यार ते दांडी माताय. सो थिंगा रावन तेंकां सुपरवायज करूंक पडटा. सो आतां वयता, जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, सी यू, बाय. A few moments later. ओके क्लीन करपा जाय चारय वदां. एसडी काम कोता एसडी न्हू रे. हांव काम करून कांसार जावता आयज. फ्रेंड जमनी धुयताय. जमीन आखी ही सायड जाली. आतां ही सायड उरल्या. आख्खें ब्रावन जालां. तें काटाय. भिजनाक रे. ब्रावनी तें न्हावपा जावो. न्हावया तुका. आप नाका पावसा. 24 hours later. हाय ग्रेस फॅमिली, केशाय तुमी सगळीं. समजता तुमी सगळीं बरीं आहाय म्हूण. आनी आमी बी सगळीं बरीं आहाय. आनी चोय हांव व्लॉग स्टार्ट कोता इवनींग आयज चोय. आनी अनायरा चोय. ओके सो आयज आमगे येताय स्पेशल गेस्ट्स. ओके आतां अनायरा सांगता तुमकां कोण येताय रे आयज आमगेर. तू सांग. इश्विक आनी ऋत्विक बाबा येताय. तृप्ती एंड फॅमिली. ओके ती येताय. आतां हिचंय पावपा येयली. लास्ट टायम आमी तेंगे गेलो न्हू. सो ए पाट मुळे ए पाट आमगे येय मुळे. ओके सो
येता ती आयज आनी हॅप्पी आहा आमी न्हू रे आनी स्पेशली हांव न्हू रावता बाबा तेंक दोगांयकू मेळपा तेंगे मागीर हेळ बोर जाता सो या पावपा येयलू ही ती सो रावता आमी तेंकां न्हू रे आनी तुम जाय जाणांगे रिक्वेस्ट येयलेल्यो तुमकां आमगे घर चोवपा जाय मू होम टूर बट सॉरी हांव सगलो होम टूर दिवपा पावपाना यू नो फॉर सेफ्टी रिजन्स बिकॉज आमी आसना यू नो गोंया सो तेका लागोन लायक सारकें घर एक्सपोज करपा इट्स नॉट सेफ रायट सो तेका लागोन तुमकां इतलें दाखयता ओके हिंगा दाखय तुमकां सो ये So friends, it's आमगे living area. Okay, it's आमगे sofa. Okay, आपका living area. I think our rooms. My it's इंगा dining table. My kitchen. My आमगे main room आहे. हय आनी ओय रूम आहाय ते अनायरा अलियागे एक रूम हा आनी 2 गेस्ट रूम आहाय आमगेले आणि it's आमगे altar. हय इट्स आमगे ऑल्टर ओके इतलें दाखोवपा मेळटा तुमकां ओके सो आतां आमी थंय बसलें रावताय तृप्ती ती येतली मू येस अच्छा एशली रेडी मेळपाक शिवा न्हू रे शिव एंड फॅमिली ओके सो ती येतली आनी एशलीन कॉफी केल्या न्हू रे अजून केल्ली ना लास्ट मिनट करपाची कितें रे ती दोर सुळे जालो हाय तेंच्यो बाय सोलो हाय सो हांव तांकां सांगतालें आमगे यूट्यूब फॅमिलीक की आमी आख्खें घर दाखोवपा नाय मू फॉर सेफ्टी रिजन न्हू रे या इतलें दिश्टी पड तितलें आमगे ब्लॉगां तुमकां सो जेदोणा आम गोंय सेटल जातोली ओके आम लायक ऑब्वियसली आम सारकें भायर फॉर एवर एंड एवर रावपा न्हू आमगे फॉर एवर एंड एवर आमगे गोवा आम फकत थोडे ते पेसो लायक भायर ओके सो तेदो मागीर कडेन दाखयता तुमकां ओके हावस टूर आनी एकल्यान कोण कमेंट मारलो म्हाका सारको हार्श कमेंट सारको ते कमेंटाचे हांव एक सेपरेट ब्लॉग करतलें ओके 2-3 जाणांगे आहाय ते कमेंट यू नो म्हाका एक एक्सप्लेनेशन दिवपा जाय त्या मनशांक आतां हे व्लॉगाचेर दिनाक बिकॉज हो व्लॉग म्हगेलो सारको पॉजिटीव व्लॉग जातलो हितून म्हाका नॅगेटिविटी कांय नाका सो तेका लागून हांव हे व्लॉगाचेर तेसो कांय उलोवपा ना ओके 2-3 जाणां म्हाका बरो रिप्लाय दिवपाचो बरें को सांगो जाय यू नो बेश्टे वयल्या वयर उलयताय कितेंच कांय खबर नासतना सो तांकां रिप्लाय दिवपा जाय म्हाका सो तेका लागून तो हांव सेपरेट ब्लॉग करतलें ओके आनी चल तृप्ती ती येयली म्हणटरी माय मेळय तुमकां ओके बाय माय मेळया A few moments later. हॅलो पावली यो सोदपा मातशें त्रास पडले घर ना सारकी ओय ओय सारको फायनली ओय ओय Nyebuting man. Ali, say hi. इसको तेच तिने हेटाच तिंगा यांचे बसा नाही आम्ही बाबाकूय करून दी अले या गिव बाबा ऑल्सो अनारा केसो गेम हेटाई ना त्या गाती सो चोय आतां आमी वयताय रेस्टॉरंट वयताय जेवपाक वयताय म्हणटाली बट हांवें तांकां दवरलें सो आतां वयताय चलया आमी आतां वयताय जेवपा वयताय चोय भायर सद्या आतां न्हू रे चोय
डॉग्स डॉग्स आहे तीक झाले होय एकला मेलो A few moments later. स्लो तिचे कोण आहात तिचे चलया तिचे हेंगे होबरोच आहे ते फुटबॉल लावलंय ते न्हू गो अलिया रोनाल्डो फॅन आम्ही सगळी जेयताय आणि भायल्या बरो पावस पडटाचे हेवी रेन आणि रजवण केस हा हाँ लिया नहीं था तेस्तो थोड़े शुको शूज नहीं से ममेड रायो चलिया शूज गाडे को दोलता यान शूज गार्डन दोले आणि त्या कापती घस पण मिळावता अरे आयो मम्मी आयु सी हाय कैसे हो तुम्ही आता तिंग एरिया लायक झाले आले तिंग हॉस्टेलात Later. चोय झाले आमगेले हिंगाचेन इचे बायस होता आता बाय थँक्यू ऋत्विक जाणे चोय एक अलियाचे उदका हेटा हेचे एक चल थँक्यू तुका बरे करून बरो कर ऋत्विक बरोबर स्टडी कर हा नेक्स्ट टाइम येता म्हळ्यार आनी बीग बॉय जावपाचो होय चल बाय 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 बरें कोन ती बरें कोन A few moments later. इचय आमी येयली पावली घरा रे बरें एन्जॉय केलें न्हू रे तृप्ती एंड फॅमिली ऋत्विक बाबा आनी चय सायबीण मा आमगेली किशू की बाबा किशू की आनू किशू की चल प्रेयर कर चल फ्रेंड्स ऐसे मगर खुशी तगा नाव लंबी मध्य मेरी न्हू रे चलया आमी लेट्स गो चल अलियान सारकी मस्ती पण केलें आनी आखे पॅन्ट बी ओलेलें चोय तुगे आहा भितो आहा तुगे खुशी कमेंट शेअर सब्सक्राइब द गोल्डन family